तनिष्का ह्या कार्यावळीन आयज एक स्पर्धा घडोवन हाडल्या आनी तातूंत श्रावण थाळी आनी फुलांची फाती किंवा तरेतरेची जी फातयो आसता ताची सुद्दां सर्त म्हणजे आयज कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा। जाल्यार हांगासर जायत्या भायल्या वाठारांतले लोक हांगासर म्हणजे बायलां हांगासर आयिल्लीं आसा आनी कसले कसले तरेची म्हणजे कसले कसले पदार्थ आमी थाळेन पळयतलीं आनी वेगवेगळ्या फुलांची फाती आतां आमी पळोवया आनी जाणून घेवया तेंचे कडल्यान की तांच्यांनी कसले कसले फुलांची फाती घातल्या किंवा कसले कसले पदार्थ आयज तेंच्यांनी थाळेन मांडल्यात ते। भुरगेपणी हांव इल्ले दोर घेतालो फुलां घेतालें आनी बसतालें फाती घालपाक। मातशी मातशी वांकडी जाताली कशी जाताली मागीर हांव इल्ले इल्ले सुदारलें फाती घालपाक। मागीर हांवें फूल झाडां तयार केलीं आनी फाती घालपून हांव अशें बाजारान बी धाडपाक लागलें। गांठी मारूंक म्हाका कळनासल्यो मागीर म्हाका नंडेन सांगल्यो आरती परती गांठ मार त्या बरोबर फाती बरी जातली। त्या प्रमाणें हांवें घातली आनी आतां हांव हितून झाडां तयार करून हय आनी मागीर हांव ती आतां अशी आबोली लायता आनी बाजारान फातयो धाडटा। ओके, तुका फाती जेन्ना कळनासली तेन्ना तुज्या भयणीन तुका म्हणजे हेल्प केलो सो तुवेंच रेडी केले पूण आतां तुवें एक कॉम्पिटिशनान भाग घेतला सो तुका कशें दिसता? आतां म्हाका बरें दिसलें एक प्रायज घेतलें दिसता म्हणटा आतां आनी म्हटलें घालची गई दिसली म्हण म्हाका बरें दिसलें। हांवें दुर्वा घेतल्या परत ते चारीक ते हें मेळटा पळय हे बारीक बारीक पॉयंट कशें आसा पळय ते घेतल्या चारीचे त्या आनी गोकर्णाची फुलां घेतल्या शेरवाड घेतला अनंताचो कळो घेतला आनी हे बटन टायप ते हय दोनी मिक्स केल्या अनंत आनी हे ते शोभेचे हे घरा परिसरांतले बाकीचे हे गोकर्ण आनी 4 दुर्वा रानांतली तशें आमकां तरेतरेची कितें कितें ग्रुपान करूंक मेळटा आनी खूब बरें ते आमकां फुडें सरपाक मेळटा। वाव, आमी सगळ्यांचो जो टॅलंट आसा प्रत्येक बायल मनशीचो टॅलंट जर आमी पळोवपाक गेल्यार तेंच्यांनी वेगवेगळ्या तरेच्यो फातयो वेगवेगळ्या फुलांच्यो फातयो घातिल्ल्यो आनी वेगवेगळ्या म्हणटा तश्यो आमच्यो श्रावण थाली सुद्दां आशिल्ल्यो। श्रावण थालयेन आमी जर पळयत जाल्यार 33 बायलांनी ह्या सर्तीन भाग घेतिल्लो आनी जर फाती पळयत जाल्यार 80 बायलांनी ह्या सर्तीन भाग घेतिल्लो। खऱ्यांनीच सगळ्यो 80 फातयोय बऱ्यो दिसताल्यो आनी सारक्यो सुंदर अश्यो दिसताल्यो आनी ज्यो श्रावण थाली आशिल्ली ती सुद्दां सुंदर अशी बायलांनी सजयलेली आपल्या आपल्या तरेन बायलांनी ही जी श्रावण थाली आसा ती सजून ह्या सर्तीन भाग घेतलेलो। पूण खऱ्यांनीच आमी ह्यो श्रावण थाली आनी फाती पळयल्यो हांकां आमी सगळ्यांकूच बक्षीस हे दिवंक शकली ना बट ह्या बायलांक ज्यांच्यांनी आपलो जो टॅलंट आसा तो वेगळ्या तरेन ज्यांच्यांनी मांडलो तांकां खंय तरी बक्षिसां मेळिल्लीच आसा। जाल्यार खऱ्यांनीच बायलांनी आमकां बक्षीस समज जर मेळोंक ना जाल्यार खंय तरी फाटीं रावचें न्हय आनी जाता तितले फुडें फुडें सर्तीन भाग घेवन आपलो जो टॅलंट आसा तो दाखयत रावचो।